वच तो दहेज मिनरल्साचो पात्रांव भालचंद्र नाईक. 2014 हेच भालचंद्र नाईकान काँग्रेस हावजात तेन्नाचो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसा बरोबर पत्रकार परिशदेत आदलो मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आनी ताचो पूत विश्वजीत राणे आड लाच घेतली म्हूण आरोप केल्ले. मायनिंग लीज मेळोवन दिवपाक प्रतापसिंह राणेन मुख्यमंत्री आसतना 6 कोटी मागले आनी ताचो पूत विश्वजितान ते आपले कडल्यान घेतले म्हूण भालचंद्र नायकाच्या आरोपान सबंद गोंयांत खवदळ पडिल्लो. राजकी कारकिर्दीत इतलो व्हडलो आरोप केन्ना कोणी करूंक नाशिल्ल्यान प्रतापसिंह राणे वांगडाच भालचंद्र नायकूय ते वेळार गोंयभर चर्चेचो विशयूय जाल्लो. उपरांत एसआयटीन 3 जुलय 2014 प्रतापसिंह राणे आनी ताचो पूत विश्वजिता आड कागाळ रजिस्टर केल्ली. एसआयटीन राणे बापूय पुता आड खंडणी मागप, गुन्यांवकारी कटेकारस्थान आनी प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्टाच्या कांय कलमां खाला गुन्यांव नोंद केल्लो. मात आतां 3 वर्सां उपरांत एसआयटी ही केस बंद करपाच्या निर्णयाचेर पावल्या. एसआयटीक हे केशींत आरोप सिद्ध करपा सारके पुरावे मेळिल्ले ना. मात ज्या वेळार ही केस रजिस्टर जाल्ली तेन्ना विश्वजीत काँग्रेसीचो आमदार आशिल्लो. आतां ही केस क्लोज जातना विश्वजीत बीजेपीचो मंत्री आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.